Wenzel Vegas. Speaker sir, I stand in support of the private member resolution taken by Honorable MLA Shri Viresh Burkar. Speaker sir, गोंया कुमदाद आणि खजान हे दोन वस्तू and traditions is there for so many years. Khazan je is 3,500 years old and it is traditional farmland in Goa. 3,500 years old. 18,000 hectares of Khazan land in Goa. I think Vireshan 5,000 magle to maksada kami. Ani magpa jaya. If you have to protect and preserve 18,000 hectares and which is 3,500 years old, आम्ही आता नवे ब्रिज बांधपाक कितलेशे पयशे मोडटा. सो आय थिंक टू प्रिजर्व दीस आय थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि स्पीकर सर, खजान इज बेसिकली वॉट इन ब्रीफ, खजान इज अ नेचर्स डिफेन्स फ्रॉम हाय टाइड्स, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स. सो खजान म्हणले कित्याक केलो आय थिंक तो कल्चर, तो कुमदादी कल्चर वो ते भाशेन आमगेले जे टॉपोग्राफी आणि गोंय आहा ते भाशेन आमगे जी न्हूय आहा, न्हूयच उदो बांद क्रॉस करून उंच येयलो जाल्यार आमगे ते खजान लँड आहा. आनी पळयलें जाल्यार स्पीकर सर, जे कोण भोंवल्याय शेतार आनी खजानांनी, थिंगा एक 100 years फ्लड म्हूण आहा. 100 years फ्लड जेन्ना आयिल्लो तेन्ना पुर्वजांनी स्पीकर सर थिंगा दिम मारून रोजार केल्लो वेरियस कम्युनिटीनी. So you will see all over where there is Khazan, speaker sir, एक close to good 100-200 meters inside of the Khazan एक हुरीस आहा, धाकटेशें मंदिर आहा, धाकटेशें आनी कितें आहा, देवस्थानाचो जाग आहा आनी थिंगा उदो येवन थांबलो म्हूण टायप. स्पीकर सर 3,500 years आनी हेजे मदें हें जाल्लें आनी ही स्टोरी कितली कानांतल्यान पडोन आमगे जनरेशना कानार पण आजींग असेंब्ली सांगताय. सो समथींग वील बी करेक्ट स्पीकर सर इन दॅट. बट important is, speaker sir, nature's defense needs to be protected, nature's defense needs to be preserved. जोरी तोरी nature's defense जे आहा ते आमी प्रिजर्व करना जाल्यार द एंटायर ecosystem जो म्हणटाय, that entire ecosystem of Khazan ecosystem, which is a reclaimed wetland of mangrove areas, हे आख्खे catastrophe जेन्ना जाता, क्लायमेट चेंजा लागून जेन्ना कॅटास्ट्रॉफी जाता तेन्ना मॅन मेड साल्वा करपाक डिफेन्स जे जातले, दॅट वील नॉट एबल टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस हू आर हियर डुईंग लेजिस्लेशन. सो स्पीकर सर, खजान रिलेटेड स्विस गेट्स आहा, पोय आहा, बांद आहा, अँड दीस एंटायर 3 system नेटवर्क म्हणटाय तेका. स्विस गेट, पोय आनी बांद, दोन भाशेन बांद आसताय. हे आख्खे नेटवर्क जोरी तोरी सांबाळना, इट इज लायक अ नॅचरल बॅरियर. सो हे नॅचरल बॅरियराक म्हाका सद्दा पयशे टायम टू टायम मोडपाची गरज आहा. हे पयशे आमी मोडलो नाय आनी ना म्हूण आमगे भुरग्यांक आमी शिकोवन दिलो ना. ताका लागून आतां जे नेक्स्ट जनरेशनाक हो मोग ना, खजानाचोय मोग ना, कुमदादीचोय मोग ना, शेतांचोय मोग ना. आनी हो मोग म्हाका दिसता आमगे इस्कुला बुकान तांकां घालून दिल ना. कित्याक आमगे शेपाय शेमायन जे आमच्या कानाक आयिल्लें ते आज आमगे भुरग्यां कानार घालपाक तितली पावना आनी आमगे भुरगे तेंगे भुरग्यांक म्हाका सद्दा कानार घालपाक पावचे ना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, द मोर वी इन्वेस्ट and the more we discuss and get in good policies for maintenance and for creation and preserving traditional Khazan zone management system, traditional way of preserving Khazans आमी हाडपाची गरज आहा. आनी हेका लागून पयशांची गरज आसतली. 5,000 is just a figure as he has said, it could be maybe more, but the intent to protect and not only by doing pilot project की तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर, म्हाका सद्दा 4 वर्सां हो टर्म सगल्यांगेलो हिंगा आहा. इफ यू कॅन स्ट्रीमलायन अ बजेट and see the 18,000 hectares of land and divide it by 4 and make a plan that in every segment of every financial budget through the central we will start developing a certain portion of acres of land. So I think we need to seriously think about this traditional farmland 3,500 years old, and we need to make sure that we protect the nature's defense that is God gifted to us. Speaker sir, thank you.